मार्कुसाचे 9 आनी 16 वाचता. ताणें तांकां विचारलें, तुमी हाका कितें एकामेकाशी उलयता? जमातींतल्यान एकल्यान तांकां अशें जबाब दिलो, गुरुजी, हांवें म्हज्या पुताक ताचे भितर एक मोन्याचो आत्मो आसा ताका घेवन येयलो. जंय खंय ताका थिंगासरूच ते जमनीर सोकला उडयता. ताच्या तोंडांतल्यान फेणोर येता आनीक ताचे दांत तो किण्णावन सोकला पडटा. हांवें तुज्या शिश्यांक सांगलें पळय ताचे लागच्यान ताका काड म्हणून, पूण तांकां तें आत्मो काडूंक जावंक ना. जेजू क्रिस्तान जरी तुका वेंचून काडला जाल्यार तें एकदम बरें. जेजू क्रिस्ताचो तुका शिश्य म्हणून आपयला जाल्यार तें खेरीत जावन आसा. धर्मदुतां मोदें तुमकां वेंचून काडप म्हणल्यार तें एकदम खेरीत. हे नुस्तें मारपी लोक जेजू क्रिस्ताचे ते आतां शिश्य जावप एकदम अजाप. तुमी जाणा काय, ते सगळे जे शिश्य आसले पळय तातूंतले 7 जाण नुस्तें मारपी आसले. शिकोंक नासले, चालते मनीस. ह्या भाशेन नुस्तें धरपी तांकां जेजू क्रिस्त आपल्याचे शिश्य करप म्हणल्यार एक व्हडली खबर. धर्मदूत म्हणल्यार एक व्हडली खबर. शिश्य म्हणून तांकां आपयला तें एकदम बरें जालां. सारको तोच जेजू क्रिस्त जो देवाचो पूत वेंचून काडप म्हणल्यार ती व्हड खबर. जरी तुका जेजू क्रिस्ताची भेट करूंक जाल्यार तुका खरेंचपणी तुका पेद्रूशी ओ जाकोबाशी जाल्यार वो कोण दुसऱ्या कोणें वचोन थिंगा वळख दिवची पडटली. ब्रदर, मातशें जेजू कोणें तूं मेळोंक दितलो काय? मातशें जेजूक सांग, मातशें मागणें कर. अशें कोण तरी थंयसर येवन तांकां अशें विचारता आसतलें. जेजू क्रिस्ता कोणें इतलें लागीं पासून जिवप म्हणल्यार तें एकदम व्हड खबर. ह्या पासत एक बापूय आपल्याच्या पुताक जेजू क्रिस्ताच्या शिश्यां लागीं घेवन येता. हे जेजू क्रिस्ताचे शिश्य न्हय ते. जेजू क्रिस्त एकदम पदवेदार. मेळे आत्मे तो काडटा. दुयेंसांक तो बरो करता. जायत्यो मिलाग्री तो करता. आतां हे शिश्य पासून ताचो पाटलाव करता जाल्यार तेवूय, आनी तांचे मदें तें कोणें पदवी आसतली. थोडो तरी अधिकार सर्वेस्परान तांकांय दिला आसतलें. येस, जेजू क्रिस्तान 12 शिश्य एकठांय केले आनी दोग जाणांक तांकां वेगवेगळ्या प्रांतांत तांकां धाडले. हांव तुमकां अधिकार दितां. बरी खबर तुमी सांगच्याक, पिडेस्तांक पेकोवणी दिवच्याक, मेळे आत्म्यांक तुमी काडच्याक हांव तुमकां तो अधिकार दितां. ह्या भाशेन दोग करून शिश्यांक अशें ताणें तांकां धाडलें. ह्या भाशेन तांकां धाडल्या उपरांत हे आतां शिश्य थिंगासर बरी खबर सांगता. जायते जाणांक बरी खबर सांगली आनी मेळे आत्मे काडले. आतां आनंदान ते परतून जेजूशी येता. गुरुजी, आमी वचोन मागणें केलें आनी पिडेस्त बरें जावंक लागले. आमी वचोन ते मेळे आत्म्यांक हुकूम घातलो आनी ते आमचे अधीन जाले. ह्या भाशेन ते आनंदान ते जेजूक सांगताले पळय तेन्ना जेजू क्रिस्तान तांकां कितें म्हणलें तूं जाणा? पेकोवणी मेळटा अशें म्हणटात. मेळे आत्मे तुमचे हुकूम आयकोन भायर सरतात म्हणून खुशाल बरीत तुमी जायनाकात. ताचे वोन संतोशाची खबर म्हणल्यार ती तुमची नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लीं आसा. ह्या विशयान तुमी संतोश बरीत जायात. म्हणल्यार खरो पळय तो संतोश कितून तो तुमी जाणो काय? तुमचें नांव जिविताच्या पुस्तकान बरयलां म्हणून ह्या पासत. स्वर्गान सासणीक जिवीत जियेतात पळय तांच्या सांगाता तुमी जियेतलीं हें जावन आसा सासणीक जिवीत. तुज्या मागण्या वरवीं कोणाक पेकोवणी मेवला म्हूण? तुज्या मागण्या वरवीं कोणाचे भितर तो मेळो आत्मो भायर सरला त्या पासत? ह्या घडणेचेर तुमी चड आनंदीत जावचे न्हू जाल्यार कोणाचेर? तुमचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा तातूंत तुमी आनंदीत जायात.
सासणीक इफेन्नान तितून वचपाची आमी तितून लासपाची तेतूंतल्यान त्या इफेन्नांतल्यान आमी साल्वार जालीं तेंच जोयतीचें व्हड प्रमाणीक आनी आमी सुभागी. हें सुभागीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या शिश्यांक फावो जालें. त्या पासत त्या बापायन चिंतलें हे शिश्य आतां जेजूचो पाटलाव कोत्ता त्या पासत जरूर हे लोक एकदम विशेश आसतले जेजूनच तो तांकां वेंचून काडला. जरूर हे लोक एकदम व्हडते आसतले अशें चिंतून बोगोर बोगोर ते मेळे ओतम्यान तांच्या पुताक सोतायताले ते आतां ताजे लागीं घेवन येता. म्हाज्या पुताचेर नदर मार, कितें जालां ताका? मेळे ओतम्यान तो सांपडला, ताका त्रास जाता. तो मेळो ओतमो ताका जाय थिंगासोर थिंगा तो व्हरोत आसा, हिंगा थिंगा ताका जमनीर उडयता. म्हज्या पुताच्या तोंडांतल्यान थिंगा फेणेर भायर सरता अशें जाता. ल्हानपणी सावन अशें जायत आसा. मातसो ताका बरो करशात. त्या मेळ्या ओतम्यांतल्यान म्हज्या पुताक तुमच्यान तुमी सोडयतल्यात काय? ह्या भाशेन ताणें वचोन तांकां रिक्वेस्ट केलें. उपरांत त्या शिश्यांनी कितें केलें तुमी जाणाव, ते मेळे ओतमे काडूंक ताणें प्रयत्न केलो. आयज पासून ते मेळे ओतमे काडच्याक लोक वेगवेगळे मेथड उपयोग कोत्ता. थोडे जाण ती शेणी ओडटात, केंस धरून ओडीत आसतात, केंसांक दोत्तात, त्या मनशाक सोकला उडयतात. थोडे लोक आनीक पाश्ट आसा, मोचे घेवन त्या मनशाक फोंट मारतात, फोंट्यो मारतात आनी कसल्यो तरी कोन्न्यो त्यो कोत्तात. तुमी हें सगळें पळयलां आसतलें. मेळे ओतमे काडटा आसतना तांचे केंस धरून तांकां आलयतात तुमी पळयलां वो ना? केन्ना केन्ना नाक्षयो पासून ते काडटात तसलें तुमी पळयलां वो ना? फोंट मारतात तांकां तुमी पळयलां वो ना? त्या मनशाच्या सारक्या पोटार तांच्या मोच्यांनी ते पोट चेपतात ते पळयलां? विचित्र आनी खेरीत भाशेची असले ते जायते भाशेचे ते मेळे ओतमे काडपाक ते तोशीश कोत्ता. थोडे जाण असले कर्तुत्वाक कोत्ता. पूण त्या दिसा पेद्रू, जुआंव, जाकोब सगळ्या लोकांनी थिंगा कितें केलें आमी नको पूण ते कितेंय थिंगा कोत्ताले पूण तांचे लागीं तो मेळो ओतमो भायर वचनासलो. आतां भायल्यान ते शिश्य पूण भितरल्यान शेणलोले शिश्य. भायल्यान ते सारके बळीश दिसता. भायल्यान धर्मदूत म्हणून टायटल आसा, पूण भितरल्यान सारकेच ते पोको आसात. घोडेक जाय ताजे केंस धरून हिंगा थिंगा आलयला आसतले, सोकलाय उडयला आसतले. कितें कितें केलां पळय तें हांव नोको, हांव चिंत्ता, पूण सगळे तेणी प्रयत्न केल्या उपरांतय तांचो तो पूत ताका आतां सुटका मेळोना. त्या बापान अशें म्हणलां आसतलें, पुरो जालें, तुमी जायते आलयले, आतां तुमी सोडात, म्हज्या पुताक हांव व्हरतां. वो घोडेक जाय तो बापूय तांचे लागीं झगडला आसतलो, आरे तुमी कितें कोत्ता? जेजू क्रिस्ताचें नांव घेतात, ताजे तुमी चाकर अशें म्हणटात, ताजी सेवा तुमी हांगा कोत्तात. कितें कोत्तात तुमी? तुमी व्हडते भोक्त म्हणून तुमचे भितर पदवी आसा अशें तुमी म्हणटात आनी ताका लागून हांवें म्हज्या पुताक हांगा हाडला, तुमच्या लागीं तो मेळो ओतमे काडूंक जायना हें कितें? हे भाशेन ते भाशेन आलयतात कित्याक? त्या सुवातेचेर कितें थिंगासोर जालां आसतलें पळय तें हांव नोको, पूण जाणाव डेफिनेटली देर वॉज एन आर्ग्युमेंट. थिंगा कसली तरी भासाभास जाता, झगडीं थिंगा जाल्या आसतलीं. तेन्ना जेजून तांकां म्हणटा, कितें तुमी भासाभास कोत्ता? कसली भासाभास चलता? कसली शीण कोत्तात? विचारतोच तो बापूय म्हणटा, पळय गुरुजी, खरेपण कितें जालें तूं जाणाय? कितें जालें? म्हाजो वो एकटोच पूत, ताका पोत्तून पोत्तून मेळे ओतमेन दवरला. जितले पाटी ताका मेळे ओतमे दोत्ता ताका जमनीर मारता. तो सोकला पडोवन फोडफोडटा, ताच्या तोंडांतल्यान फेणीर भायर सोदता. ताका पोत्तून पोत्तून उज्यान उडयता, ताका पोत्तून पोत्तून उदकांतूय तो उडयता. म्हाजो पूत म्हाका सोकाय तो उठल्या उपरांत रातचो तो खूंय आसतलो हांव नोको. तो जल्मलेकसान हांवें फकत इफेन्नूच पळयला. सारकीच भिरांकूळ ताची परिस्थिती.
हे तुजे शिश आसात, तुजे पाटलाव कोत्तात आनी धर्मदूत अशें म्हणटा हो टायटल घेवन ते भोंवता, बरो कोत्तले म्हणून तेजे लागीं हांव घेवन येयलो. तेणी ताका कांयच करूंक ना, तेंचे लागीं तें घडोवंक ना. इनडायरेक्टली तो बापूय अशें म्हणूंक सोदता, कित्याक तूं हांकां बारबर तुज्या घेवन भोंवताय? कित्याक तूं तांकां तुजें सांगाता घेवन भोंवताय? ते फकत पावरलेस फेलोज, शक्ती नासलोले. तुमी चिंता आसतले ते एकदम तांचे लागीं पदवी आसा, पूण खरेपणी तांचे भितर कसलीच पदवी ना, तांकां पावर ना. कित्याक तूं तुजे बारबर तांकां दवरताय? कित्याक तूं तुजे बारबर तांकां घेवन भोंवताय? तांचे भितर पदवी ना. तेन्ना जेजू क्रिस्त आपल्या शिश्यां कडेन वळोन पळोवन म्हणटा, कितें तुमी जाणा? 9 वोड. जंय खंय ताका पळयता दवरता थंयच ताका जमनीर आपटिता आनी ताच्या तोंडान फेणेर जाता. दात तो किणकिणटा आनी तो सोकला पडटा. हांवें तुज्या शिश्यांक सांगलें ताका तूं सुटका दी, पूण तांकां ते मेळे ओतमो काडूंक जावंक ना. भायल्यान सारके पावरफूल दिसतात, पूण भितरल्यान पावरलेस. हांव विचारता भावा भयणांनो, भायल्यान तुमी जैतिवंत तुमी दिसतात, पूण भायल्यान जैतिवंत जिवीत जियेता अशें तुमी दिसतात, पूण भायल्यान तुमी सारके ओत्मीक आनी बरे भक्त अशें तुमी दिसतात, पूण भितरल्यान तुमचें कितें दोशा? भायल्यान तुमी सारके बळीश दिश्टी पडटात, पूण भितरल्यान तुमची कितें दोशा जाल्या? खरेपणी भितरल्यान तुमकां पदवी आसा? भायल्यांतल्यान लोकांक तुमी सारके बरे बळीश दाखयतात, भायल्यान तुमी लोकांक सारके तुमी व्हडते भक्त दाखयतात, पवित्र मनीस कसो भायल्यान तुमी लोकांक सारके बरेच इम्प्रेस कोत्ता. व्हडते मागणे करपी एक अद्भुत सेवका भाशेन, प्रचार करपी भाशेन, ओत्मीक अस्तोरी कशी, व्हडतो मागण्याचो झुजारी, व्हडते मागण्यांचे झुजारी. भायल्यान तुमी लोकांक प्रभाव घालता, पूण भितरल्यान तुमची कितें दोशा जाल्या? खरें म्हणल्यार भितरल्यान तुमी कोण? भायल्यान तुमी ताजे शिश, भायल्यान तुमी ताजे धर्मदूत, पूण भितरल्यान तुमची दोशा कितें? कसलीच पदवी ना, कसलीच शक्ती ना. तो बापूय थंयसर म्हणटा तांकां कांयच येना, तूं ताका कित्याक घेवन भोंवताय? हेंच न्हय तांच्या बापायचें तांचे विशीं तो विचार. भावा भयणांनो, तुमची कितें दोशा? नाटक कोत्तात? भितरल्यान कांयच पवित्रपण ना, भायल्यान पवित्र म्हणून तुमी नाटक दाखयतात. भितरल्यान देवस्पण देवाचे भिरांत कांयच ना, त्या पासून कसलीच भिरांत नासतना तुमी पातकी जिवीत जियेता आनी भायल्यान तुमी सारके पवित्र म्हणून थिंगा नाटक कोत्तात. तुमी भायल्यान व्हडतो शर्मो दिता, ह्या भाशेन तुमी करचें, ह्या भाशेन पातक करचें न्हू, ह्या भाशेन तुमी रावचें, ह्या भाशेन तुमी करचें, हें तुमी सगळें भायल्यान दाखयतात. दुसऱ्या सेवकाक तुमी सांगतात, आनी पूण तुमची भितरल्यान स्थिती कितें आसा? जें तुमी सांगतात आनी ज्या तुमी गोवाय दितात त्या परिस्थितीन तुमची स्थिती कितें आहा? तुमी जैवंत आसात ओ तुमी शेणले? जेजू क्रिस्ताचे त्या शिश्यां विशीं तो बापूय येवन तिंगा म्हणटा, तुजे ते शिश कसलेच कामाचे न्हय. भायल्यान ते तुजे शिश, तुजे भक्त, तुजे पाटलो तो कोत्तात, पूण भितरल्यान तें कांयच नको. भावा भयणांनो, आमच्या सरभोंवतणी रावता तो लोक, तांणी आमचे विशयी हे भाशेन गोवाय दिवची न्हय. ते भायल्यान सारके भक्त, पूण भितरल्यान सारकेच पोकोवते अशें ताणें म्हणप कांय. हे उतरां आयकोन जेजूक सोंसूंक जावंक ना. उपरांत जेजून आपल्या शिश्यांक वळोन पळोवन तांकां कितें म्हणलें तें तुमी जाणा? वोड 19. हें आयकोन ताणें, कसले तुमी अणभावार्थी लोक, केन्ना पर्यंत हांव तुमचें सांगाता आसतलों, कितले म्हणून हांव तुमचें सोंसतलों, कितले म्हणून तुमचें हांव सोंसूंक जाय? येस, आयकात म्हज्या भावा भयणांनो, आमी कसलीच पदवी नासतना ओत्मीक जिवीत जियेता जाल्यार आमी भितरल्यान सर्वेस्पराचें ओत्मीक जिवीत तर जियेना जाल्यार सर्वेस्पराक तें पसंद ना. भायल्यान आमी भक्त कशे जियेतात, भायल्यान पवित्र आमी दाखयतात, सेवक कशे आमी थिंगा जियेतात, भायल्यान बरी गोवाय अशें जियेतात, भायल्यान लोकांक आमी म्हणटात तुमी जेजू क्रिस्ताशी या, जेजूक पळयात, आनी भितरल्यान कसलीच पदवी नासतना आमी जियेतात. सर्वेस्पराक तें सोंसूंक जावचें ना. ताच्या शिश्यांक पळोवन ताणें कितें म्हणलें, आनी कितलो म्हणटा तुमकां हांव सोंसतलों, केन्ना पर्यंत हांवें सोंसचें?
तुजें जिवीत कितें, तुजें उणेपण कितें, संवसाराच्या लोकांक पासून तें दिश्टी पडटा, संवसाराच्या लोकांक पासून ते सगळे वळखतात. कसलें हें जिवीत? सारकें तें जेजू क्रिस्तानूच तुमकां इलेक्ट केल्या, सिलेक्ट केल्या जिवितांत जैती म्हूण दिसता. रोस्नाराचे फाटल्यान चलप म्हणल्यार ताजें कितें आनी व्हडलें सुभाग कितें? जेजू क्रिस्ताचें तूं एक शिश्य जावन चलप म्हणल्यार ताजेकीन व्हडतें भाग आनी कितें जावंक जाता? हें सगळें बरें आसा, पूण तुजें जिवीत त्या भाशेन तूं जियेनाय. आयज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज तुमी सारकीं भायल्यान बरीं दिश्टी पडटात, पूण भितरल्यान तुमी पोको सगल्यांचे तुमी गुलाम जाल्यार तुमी नाटक करता असलीं मनशां आमचे मदें आसा काय? तुमच्या विशीं पासून लोक अशें चिंता आसतले तुमी एकदम ओत्मीक दादलो बायल आसत. तुमचे विशीं तुमचे सोयरीदारांक अशें चिंता आसतलें तुमी एकदम भोगती आनी धार्मीक मनीस म्हणून. मागणें करिना बगर तुमी कसलेंच काम करिना म्हणून. मागणें करिनासतना तुमी जेवण पासून जेयनात. मागणें करतात पळय तसली अस्तरी आनी दादलो अशें म्हणटात. तुज्या चोर भोंवतणी लोक अशें तुजें चिंता आसतना, पूण खरेपणीन तुमी खरेंच काय तितले व्हडले मागण्याचे झुजारी काय? तुमकां पळोवन अशें म्हणटा आसतलें सक्सेस म्हणल्यार हें. तुमच्या शिरविस्कोच्या वखदार थिंगासर जैत मेळता, तुमी वेपार करता थिंगासर तुमकां फायदो जाता, तुमच्या सगळ्या बँकान आसा ते पयशे वाडत आसा, थंय तुमची बँकान उदरगत जाता. जायतो लोक तुमकां पळोवन सक्सेसफूल अशें म्हणटा आसतले, पूण खरेपणीन इंटरनल सक्सेस तुजें कशें आसा? तुजें खासगी रुपान तुजे भितरली सक्सेस कशें आसा? भायल्यान जायत्या वाटांनी तुका सक्सेसफूल तूं असो दिसताय, भितरल्यान ओत्मीक गोडण्यांनी फेल जालाय. ज्या बाबतींत तुवें पवित्र रावंक जाय, ज्या बाबतींत तुवें प्रमाणीक रावचें, ज्या बाबतींत तुवें थिंगासर सारकें देवाक मान दिवंक जाय पळय त्या विशयान फेल जालाय. घोडेक तूं सर्वेस्पराचे नदरेन सारकें ओकमानी तूं जिवीत जियेता जाल्यार तूं एक नाटकी. शिशांक पळोवन जेजू म्हणटा कितलें म्हणून तुका आमी सोंसचें? हें कितें? भायल्यान तुमी म्हजे शिश्य, पूण भितरल्यान हुस्कोत तुमी. जेजू क्रिस्त तो मेळ्या ओतम्यान दवरला पळय त्या भुरग्याक पळोवन ताजेर काकलूत करून त्या मेळ्या ओतम्यांक भायर काडल्या उपरांत ताजे शिश्य जेजू कडेन येवन म्हणूंक लागले, जेजू आमी मानून घेता, भायल्यान आमी सारके पॉवरफूल पूण भितरल्यान पॉवरलेस. मानता आमी, पूण आमी पॉवरलेस अशें कित्याक कारण? आमचे भितर कसलीच पदवी ना हाजें कितें कारण? आमचे मदें कितें उणें आसा? तूं आमकां सांग अशें तांणी विचारलें. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, तांचे भितर शक्ती ना ताजें एक कारण कितें तें ताका सांगलें. आतां आमी पळोवया मार्कूचो शुवर्तमान 20 वोड 28. जेन्ना तो घरा येयलो ताजे शिश्य तेजे एकांतान आसतना ताका विचारतात, आमकोडें तो कित्याक भायर सरोंक जावंक ना? तो एकसुरो आसतना आमच्यान तें कित्याक भायर काडूंक जावंक ना? अशें ताका विचारता. आयज तुमचे विशय कितें आसा काय जें तुमचे लागीं करूंक जायना? थोडे भाव अशें म्हणटा आसतले, पास्टर आमच्या दोळ्यांचेर आमकां तो कंट्रोल करपाक म्हाका जायना. म्हज्या दोळ्यांचेर म्हाका कंट्रोल जाय, ही जावन आसता तुजें हें प्रॉब्लम? म्हजे लागीं तें जायना. म्हज्या चिंतनाचेर म्हजी कंट्रोल जावंक. आनी थोडे अशें म्हणटा आसतले, म्हजे लागींय जायना म्हजे कुडीरीस कंट्रोल दवरच्याक. आनी थोडो लोक अशें म्हणटा आसतले, आनी म्हाका कंट्रोल करूंक जायना म्हज्या तोंडाक, ताचेर कंट्रोल ना. आनी थोडीं अशें म्हणटा आसतले, म्हज्यान कंट्रोल करूंक जायना म्हज्या रागाक, तो ताब्यान ना. आयज तुमच्या जिवितांत जें तुमच्यान करूंक जायना, जें तुजे लागीं घडोना, कितेंय जावं तें, ताचें कारण तुमी जाणाव सोमी म्हणटा. ह्या भाशेचे फकत मागण्या वरवीं तें घडटा. आयज जें कितें तुज्या जिवितांत तुजे लागीं जायना, म्हाका तें करूंक जायना अशें तूं म्हणटाय जाल्यार दर तर तें मागण्या वरवीं वय तें मागण्या वरवींच तें घडोवं जाता. तें आतां आमी वाजूया. जेजून दिला तो जबाब. 20:9 ताणें तांकां अशें म्हटलें, हे असलें मागणें नासतना थिंगा एक खुणा आसा. थिंगा कितें तरी बरयलां न्हू? पळय थिंगा कितें बरयलां तें. बारीक थिंगा अशें बरयलां,
मागणे आनीक उपवास दवरूनच अशें थिंगा बरयला. कितें बरयला? उपवास दवरून ताचे वरवीं. म्हटल्यार आमी ज्या भाशेन भायर मनशांक दिश्टी पडटात, एक भक्त कशे, पवित्र कशे, आत्मीक मनशा भाशेन, एक प्रचारक कशे आमी दिसतात, आनी भितरल्यांनी तशेंच तर आमी जियोंक जाय जाल्यार सर्वेस्परान दिला पळय तो फॉर्मुला. मागणे उपवास. जी कोण उपवास दवरून मागणे कोत्तात तांचे भितर पदवी आसा. तुमचे मदीं कितलो लोक ब्रदर म्हज्या जिवितांनी अशें कितें आसा जें म्हज्यान करूंक जायना. थोडे भयणी म्हणूंक जाता म्हजे ते फामिलीन म्हज्यान तें बांदून हाडूंक जायना. थोडे भाव अशें म्हणटा आसतले म्हाज्या भुरग्यांक देवाच्या उतरा प्रमाणें तांकां हांव वाडयना. आनी थोडीं जाण अशें म्हणटा जायत शिर्विसेर म्हाका दिला पळय ती जबाबदारी म्हज्यान ती सारकी करूंक जायना. सारकी म्हज्यान शिर्वीस करूंक जायना. सारकें म्हजें शिकोण तें जायना. सारके भाशेन वेपार करूंक जायना. सारके भाशेन म्हजें शिक्षण जायना. चार पयशे पसून म्हज्यान एकठांय करूंक जायना. म्हज्या लागीं हें घडोना. आयज जें कितें तूं म्हणटाय तुजे लागीं जायना पळय तें संभव करूंक जाता. कशें? उपवासाच्या मागण्या वरवीं. कशें जातलें? उपवास दवरून मागण्या वरवीं. उपवासाचे मागणे म्हणल्यार कितें? उपवास म्हटल्यार तुमी तुमचें जेवण पळय त्याग करून सर्वेस्पराक म्हणटा सोमया म्हज्या जेवणा वोन ह्या विशयाचेर म्हाज्यान जैत घेवपाक एकदम गरजेचें. म्हज्या जेवणा वोन म्हजें आत्मीक जिवीत, पवित्र जिवीत जिवपाचें एकदम गरजेचें. म्हजें जेवणा वोन तुजे खोशे प्रमाणें जियोवच्याक तें एकदम गरजेचें. म्हज्या जेवणा वोन म्हज्या फामिलींत शांती ती चड गरजेची. म्हज्या भुरग्यांचें बरी आत्मीकता, बरी तांची शिकवण तें एकदम गरजेचें. म्हाका दिला पळय ती जबाबदारी सारकी पाळूंक तें एकदम गरजेचें. त्या पासत जेवणा वोन हें एकदम चड गरजेची सुवात हांव दिता. ह्या भाशेन तूं म्हणटाय. मन बदल्ला ह्या भाशेन तूं नाटक कोत्ताय. एक आत्मीक मनीस म्हणून तूं नाटक कोत्ताय. भितरल्यान सारको शेणोन भायल्यान तूं जयवंत म्हणून दाखयताय. एक नाटक तूं कोत्ताय. जाल्यार सर्वेस्परान तुका आयज थोडी वॉर्निंग दिल्या. आनी ती म्हणल्यार कशें तुवें बदलपाचें, खंय भाशेन जावपाचें हें तुका तुजे लागीं सर्वेस्पर उलयला जाल्यार आतां आमी मागणें करुया. सोमया जे कोणें तुका आपलो तारुणदार म्हणून मानून घेतला तांकां सगल्यांक बापा तुजो पूत आनी तुजी धूव अशें तूं जावचो वो अधिकार तुवें दिला अशें तूं सगल्यांक तूं मानून घे. नवें काळीज तूं तांकां दिवन तुजीं उतरां आसात, तुजे ते सगळे नेम आसात ते पाळूंक तांकां कुरपा दी. नवें काळीज ना जाल्यार मन ताणें बदलूंक ना जाल्यार भितरलें तें वायट जिवीत, भितरलें पळय तें पातकी जिवीत, असलें पातकान भरलेलें जिवीत बापा तें तुका कशेंच आनंद दिना. हें फकत मागण्यांनूच घडटलें. आनी मागण्या वरवीं आमी जितलीं कोत्तांव इतलीं मागणें करपाक आमकां तूं हो वेळ दी. नाटक कोत्ता पळय तें आदलें जिवीत तातूंतल्यान सोडोवच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान
आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचें चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताचो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशांत हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताची सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. एड्रेस कॅल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72.